कड्डणाचो साठो करू नका म्हणटा ते सरकाराचे ज्यांनी ऐकले ते त्रासात, ज्यांनी स्टॉक केलो ते शाणे अशी सध्या लॉकडाऊन कर्फ्यूतली परिस्थिती. मंत्रिमंडळाचे बसकेत खंय हो विशय काडिल्लो. आता गायडलायनी प्रमाण लोकां खातीर गरजेची दुकानां उक्ती करची म्हूण विजय मागता. होम डिपार्टमेंटान होम सेक्रेटरीन काढल्या ह्यो गायडलायन्स फॉलो करपाक जाय. हे गायडलायन्सान कितें आसा की ग्रोसरीज, नुस्तें, मीठ, जे कितें मेडिकल, ATM ह्यो सगळ्यो वस्तू उगड्यो उरतल्यो म्हणून ह्यो एक्झेम्प्ट केल्ल्यो आहा फ्रॉम दोज कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट्स वीच आर गोइंग टू बी क्लोज्ड. आनी हो जो निर्बंध आहा, ह्यो ज्यो गायडलायन्स होम सेक्रेटरीच्यो आहा ह्यो सगळे देशभर लागू जातात. सो आमचे गोंयचे सरकाराच्यो गायडलायन्स गेट सुपरसिडेड बाय द गायडलायन्स ऑफ द होम सेक्रेटरी. हे आमच्या सरकाराच्या तकलेन वचपाक जाय. सरकारान जे डिसिजन घेतलां की होम डिलिव्हरी आमी अलाव करतले म्हणून, हो यशस्वी करपा खातीर आमी आतां फोकस करतले. दूध भाजी कड्डणाक लोकांची पायपीट. कोण खंय मेळटा म्हूण सांगता थंय लोक धांवता. वे प्रसंगाक पुलिसांचो लाग चलूक आयकुपाची तयारी. लॉकडावनाचे तेजीत एकलो गाडेकार तोंडान येता ते प्रशांत भाजी विकतालो. गर्दी जाल्या म्हूण पळोवंक गेल्ल्या पुलिसांनी उखल्लो. आमी कितें आयल्ले बाबा हांवें तुका सांगला तो थिंगा 150 रुपया किलो टमाट कितें म्हण हांवें आपयलें मागीर तुका मेळनाशिल्लें न्ही. आमकां पब्लीक गॅदर जाला इतलो कॉल मेळ्ळो. तेच भाव विकतालो तेच भाव विकतालो तेका आपय मरे तो विकतालो तेका आपय ना आमको व्हिडिओ आमी आमको व्हिडिओ सो दॅट मीन्स तू व्हेरीफाय करून कितें आहा ते आपयले रे बस आपयले ते भाव आपयले बस हांवें विदेशाक फोन मारला प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.